देवाच्या मनसुबीच्या निर्णया विशीं परिशुध्द आत्मो खात्री करून दितलो, कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर कास्तीचें फर्मोण मारलां. ह्या संवसाराचो अधिकारी कोण? ताचेर मारलोलें फर्मोण कितें? ताचे विशीं देवाचो निर्णय वो न्याय मनसुबी कितें? आनीक तें केन्ना घडटलें? हाचे विशीं आमकां खात्री दिवची परिशुध्द आत्म्यान. कोण जावन आसा ह्या संवसाराचो अधिकारी? ताचो हेतू कितें? परिशुध्द आत्म्यान भरलोल्या येशू क्रिस्तान 40 दीस होरोण्यात उपास केलो. मागणें करून जातूच देंवचारान परिक्षा करचे खातीर येशू क्रिस्ताक एका ऊंच जाग्यार व्हेलो. एकेच घडये भितर संवसारांतलीं सगळीं राज्यां ताका दाखोवन देंवचारान ताका म्हणलें, ह्या सगळ्यांचेर पदवी आनी तांची महिमा हांव तुका दितलों, कित्याक म्हजे स्वाधीन हें केल्लें आसा आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तें दितां. म्हणटोच म्हज्या पांयां पडून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें तुजें जातलें. येशून देंवचाराक भेस्टावून म्हणलें, परिशुध्द पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, तुज्या सोर पदवेदारा देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. देवाच्या भुरग्यां सोवी आसलोलो अधिकार आनी पदवी सैतानान आपल्या नाडबुदीन ओडून काडली. हे पोरी नाडबुदीन ओडून काडलोल्या अधिकाराचो आनी पदवेचो वापर करून सैतान देवाच्या भुरग्यांक ताणणेंत घालूंक संवसाराची महिमा आनी सगळी गिरेस्तकाय दिवन आपली काशा करूंक प्रयत्न करीत आसा. आतां ह्या संवसाराचो अधिकार सैतान आनी ताच्या सांगात्यां थंय आसा. त्या पासत सैतानाची संसद वंत क्रिस्त ह्या सगळ्या संवसाराचेर राजवट करतलो आनी ताका पाडो दिनात त्या देवाच्या भुरग्यांक तो पिळापेट दितलो म्हूण परिशुध्द पुस्तकांत बरोवन दवरलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. पूण देवाचे शक्तिवंत हाताच्या बोडान शेवटाच्या काळार परतून ह्या पृथ्वीर कूड घेवन येवच्या आपल्या पुता एम्परर इमॅन्युएल हाचे उद्देशी वंत क्रिस्ताच्या सगळ्या पोरधनांचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून राज देवाच्या आपल्या बापाच्या आदीन करतलो तेन्ना सगळ्याची संपादनेक येतली म्हूण परिशुध्द पुस्तक साक्ष दिता. परिशुध्द आत्म्यान हो जाका देवान धाडला, जो परिशुध्द आत्म्यान भरलोलो आसा, ताचे उद्देशी खोशेपरी ह्या संवसाराचो अधिकारी वंत क्रिस्ताचें कास्तीचें फर्मोण जातलें. आनी हें कास्तीचें फर्मोण कितें जावन आसा हाची आमकां खात्री दिता. तो जावन आसा परिशुध्द आत्मो. कितें जावन आसा देवाची न्याय मनसुबी. एका मनशाक कास्तीक वो सोडवणेक पावचो देवाचो निर्णय जावन आसा देवाची न्याय मनसुबी. देवाचें उतर अशें म्हणटा, जीं कोण ताचेर भावार्थ ठेवतात तांकां कास्तीचें फर्मोण ना. पूण जीं कोण ताचेर भावार्थ ठेविनात तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा, कित्याक तांणी देवाच्या एकल्याच पुताचेर भावार्थ दवरूंक ना. आनीक हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांचीं कर्तुबां नश्टीं आसलीं. खरेंच खोटेपण करतात तीं उजवाडाक कंटाळटात आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावन उजवाडाक येनात. पूण स्वता प्रमाणे चलतात तीं आपल्यो करण्यो देवाचे कशे प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येतात.
एका मनशान सोडवण जोडचें वो ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडचें जावन आसा ताच्या भावार्थाच्या बुन्यादीचेर. भावार्थ दवरतीत आनी परिशुध्द स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली, पूण भावार्थ दवरिना जातीत ती कास्तीचें फर्मोण घेतली. देवान पयले फावट आपल्या पुताक धाडलोलो तेन्ना ताचेर भावार्थ दिवंक ना. तशेंच दुसरे फावट ह्या पृथ्वीर धाडला तेन्नाय ताचेर भावार्थ दिवंक ना. तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडटलें. देवाच्या करण्याचेर भावार्थ दवरून देवान धाडलोल्या मनशांक ओळखून तांचेर भावार्थ दवरप जावन आसा खऱ्या भावार्थाची करणी. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? येशून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. ही जावन आसा भावार्थाची करणी. अशें देवाची न्याय मनसुबी कितें आनी ताची बुन्याद कितें म्हूण देवाचे पोरचेक खात्री दिवची जावन आसा परिशुध्द आत्म्यान, वो परिशुध्द आत्म्यान भरलोल्या एका मनशान. देवाच्या कास्तीच्या फर्मोणाक सांपडना जावच्याक परिशुध्द आत्म्याच्यो करण्यो ह्या फुडेंय पळयत रावात.